कारापूर सरवण पंचायत वाठारात येवपी वाठादेवा वयलो बांद फाटल्या कांय वर्सांच्यान वादाच्या चपक्यात आडखळा। एका तेंपार म्हळ्यार 10-12 वर्सां पयलीं ह्या बांदाचेर न्हावपाक गर्दी जाताली, मात आतां हो बांद न्हावपाक असुरक्षीत आनी धोकादायक जाल्लो आसा। एका विद्यार्थ्या सयत आतां मेरेन ह्या बांदाचेर 4 जाण बुडल्यात। आतां सूचना फलक लायले उपरांत सध्या तरी न्हावपाक बांदाचेर देवपाचें कोणूच धाडस करिनात। WRDन तशी शिटकावणी दिवपी सूचना फलक बांदाचेर लायला। सध्या बांदा सकयले वटेन न्हावपाक लोक पसंती दितात। आयज आमी कारापूर सरवण ग्रामपंचायतीचे वॉर्ड क्रमांक 10 हांगासर वाठादे ह्या गांवांत आसा। जशें की आमी तुमकां सांगलें की फाटल्या म्हयन्यान मार्च म्हयन्यान हांगा एक इन्सिडंट जालेलो। हांगासरूच वाठादे वॉर्ड क्रमांक 11 नौशाद असो एक मनीस हांगा न्हावपाक म्हणून येयलेलो। तो हांगा न्हाता आसतना हांगा जेन्ना उदीक खूब आसलेलें, तेन्ना उदीक खूब खोलान तो गेलो आनी तो वरूच सरलो ना, तेन्ना तेजें निधन जाल्लेलें आसलेलें। तेच्या पयलीं सुद्दां एक 3-4 लोकांचें अशेंच हांगा निधन जाल्लेलें आनी आमी वारंवार लोकांक सांगताले की हांगा कोणाक न्हांवचें पडलें जाल्यार वयर न्हांवचें न्हू। धोपरा हांगा जे सकयल म्हणजे जे हांगा धोपरा सकयलचें उदीक आसा पळय थंय कोणाक न्हांवचेंच जालें हांगा सकयल न्हांवचें अशें वारंवार आमी सूचना करीत आसलेले। पण हांगा तशें कोणूच आयकून घेयना आनी सदांच कोण हांगा पळोवपाक कोण आमच्या गांवांतले लोक सगळेच हांगा पळोवपाक अशें नासता। प्रत्येक जाणाक आपआपली ड्युटी आसता, कोण सर्विसेक वयता जावं कोण खंय आसता। अशें जेन्ना आमी लोकांक इन्फॉर्मेशन दिलें तरी आसतना लोक हांगा येवन वयर न्हाता आनी चडशे लोक आमचे गांवांतले लोक हांगाले कोण अशें करीत ना। म्हणजे न्हावपाची घटना जी म्हणजे उदीक जे खोलाय उदीक आसा पळय थंयसर न्हावपाक कोण वचना, आमचे गांवचे लोक कोणूच वचना। तेजे कोण भायले लोक जे कोण भायले गांवाक भायले लोक आसा पळय ते देखान हांगा येवन न्हाता। आनी अशी आज 4थी घटना फाटल्या म्हयन्यान जाल्लेली आसा। मनीस गेल्लेलो आहा हाती भायर आनी आमच्या गांवाचें नांवूय पिड्यार जाता। अशें जाल्या उपरांत आमी इमिजिएट WRDचे इंजिनियर सिद्धार्थ ताका आमी कॉन्टॅक्ट केलो आनी तांकां सांगलें की बेगींतल्या बेगीन हांगा एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड जावं आनी हांगा तुमची लक्ष आसपाक जाय की तुमचो हे हांगा डिपार्टमेंटाचे तुमचेच हांगा चॅनल आसा, तुमचो हांगा स्टाफूय आसता आनी अशी ह्यान फुडें हांगा घटना घडची न्हू पूण तुमचें हांगा लक्ष आसचें। आमचे पंचायत म्हणून आमचें लक्ष आसतलें, तुमचें बी आसचें पूण इमिजिएट आमकां हांगा एक बोर्ड जावं इन्फॉर्मेशन बोर्ड। त्या प्रमाणे तेंच्यांनी हांगा आमच्या फाटल्यान बसोवन इन्फॉर्मेशन बोर्ड लायलेलो आहा। तेन्ना हांव ते WRDचो इंजिनियर सिद्धार्थ हेज्या मना काळजांतल्यान तांकां हांव थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी इमिजिएट हांगा हें काम केलेलें आसा। आनी तेज्या उपरांत आतां आमी पळयता की हांगा हे आमी बोर्ड लायलो आनी हांगा आमी सगळे लोक आमचे लोकांचे हांगा कळयले आसले कारणान हांगा लोक न्हावपाक अशें कोण येना। जो न्हावपाक येता ते सकयल न्हाता, ज्या जाग्यार आमच्या धोपरा सकयलचें उदीक आसा ते सगळे सकयल न्हावपाचो आमी हें करता, वयर न्हावपाक कोणूच येना। आनी अशी आशा बाळगता की ह्यान फुडें लोकांनी वयर कोणूच न्हावूंक वयचें न्हू, कोणाक जालेंच न्हांवचेंच तर दिसल्यार लोकांनी सकयल न्हांवचें, वयर कोणूच न्हावंक वयचें न्हू। तीच लोकां कडेन हांव प्रार्थना करता। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।